प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना आयचो विशय आमी कुटुंबा वयर घेतलेलो आसा, एक धाकटुली घोडणी तुमकां सांगोंकशी दिसता. कोण एकलो म्हजो इश्ट आयलो म्हजे लागीं आनी म्हाका म्हणोंक लागलो, फादर तूं आपल्या भावाक मातसो जाता जाल्यार यो आनी समजाय. आमच्या फामिलीन बरें चलोना, बरे भाशेन जायना फामिलीचें जिवीत. तेन्ना हांवें ताचे लागीं विचारलें, कितें जाता? फादर कितें म्हणून सांगो तुका? म्हज्या भावाक बरी बायल मेळोंक ना, घोरकान बरी मेळोंक ना. जालीं आतां 3 वर्सां तांच्या काजाराक, बेबी पासून आहा तेंचें, पूण बरे भाशेन चलोना जिवीत. फामिलीन झगडीं केस्तांवां बरें जायना. फादर जाता जाल्यार मातसो यो आनी उलय तेंचे कडेन. बरें येता म्हटलें, मागणें कोत्ता येता म्हटलें. पूण म्हटलें एक सांग म्हाका, घरांत तेर्स मागणें रोजार बाजायना? तेन्ना हो इश्ट म्हाका म्हणोंक लागलो, फादर जाता रोजार मागणें जाता आनी तें येता, बेबीकूय हाडटा. तो केन्नाय लेट बा येता घरा, कोत्तात रोजार मागणें बा जाता घरान, जायना न्हू. आनी तेन्ना विचारलें, गो बायले मोदें बरें आहा? ती केन्नाय वेतात बा भोंवपाक बा वेतात? डू दे गो आवट टुगेदर? भोंवतात बा तीं? फादर म्हजो भाव जाल्यार भोंवता, आनीक तो तेंकां बा व्हरोना? तेंकां जबोर ना फादर, तो भोंवता, इश्टा बाराबर बा वेता तो. ही गोज वीथ हीज फ्रेंड्स रोमींग, पूण बायलेक भुरग्यांक केन्ना व्हरना. म्हणलें हांगासर जोरी तोर बाराबोर सांगाताक भोंवनान, जोरी तोर जिवीत एका बरे भाशेन सांगाता जायना जाल्यार कुटुंबीक जिवीत फुडें कशें वेतोलें? भोंवता फ्रेंड्सांच्या बाराबोर, पूण आपले गोरकानीक भुरग्यांक घराच दवरता आनी तांची मागीर उचांबळाय. प्रितीच्यानो, आयज आमच्या घोराब्यांनी असलेंच कितें जालेलें आसा. हाका आमी म्हणटा इंडिविज्युअलिजम. जोण एकलो आपणाचेंच चिंता. फामिलीन सगलीं जाणां आपणाचेंच चिंता. इंडिविज्युअलिजम. गोरकाराक गोरकानीचें पडलेलें ना, गोरकानीक गोरकाराचें पडलेलें ना, भुरग्यांक आवय बापायचें पडलेलें ना. जोण एकलो आपल्याच संवसारांत आसा. आयज आमचें घोर आनी घोर उरोंक ना मोगाच्यानो. आमचें घोर जालोलें आसा एक हॉटेल. कोण एकलो आपणाक जाय तेन्ना भितर सोदता, जाय तेन्ना भायर सोदता. हें जावन जालां आमचें फामिलीचें जिवीत आयज काल. सगल्यांक सेपरेट रूम आहा. धाकटे बायक सेपरेट रूम आहा, व्हडल्या बाबाक सेपरेट रूम आहा. सगल्यांक आपल्या रुमान वचपाचें, येतात जेवणाक बसतात, मोबायल घेवन आसतात, टीव्ही फुड्यान जेवतात. फामिलीचें जिवीत जायना. इंडिविज्युअल लायफस्टायल. आनीक एक घडणी सांगता प्रितीच्यानो. अशेंच कोण एकलो कोण म्हजे लागीं आयलो, म्हाका म्हणोंक लागलो, फादर आपणाचें चेडूं कॉलेजीन शिकता, पूण फादर तें केन्ना येना आमचे लागीं उलोवपाक. ते वेता डायरेक्ट आपल्या रुमान ही घालता आनी भितरूच आसता, भायर आनीक सरोना. जेवणाचो वगत येयलो, रोखडें येता, जेयता, रोखडें धांवता पोत्तून. मोबायलार आसता दीस आनी रात, कोणा कडेन उलयता, कितें कोत्ता आमकां कांयच खबर ना. दाराची ही घालून भितरूच आसता. तेन्ना हांवें विचारलें, ही चूक कित्याक केली तुवें? बेबीक सेपरेट रूम, एका सेपरेट रूम कित्याक दिलो? तेन्ना ताका हांवें सांगलें, पळय बाबा म्हटलें, तुज्या प्रश्नांक 2 म्हाका उपाय आसात. देर आर 2 सोल्युशन. पयलें म्हणटा तें, बेबीच्या दारा लागीं वच आनी ती खी काड, रिमूव द लॅच. तो म्हटलें पयलो उपाय. दुसरो उपाय म्हणटा, वच आनी दारूच काड. म्हणलें दारूच काड, डोंट कीप द रूम. प्रितीच्यानो, आयज आमच्या घोराब्यांनी हे भाशेन फूट पडलेले आसा. आनी आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता की आमी कुटुंबान सहभागेलीपणान जियोंक जाय म्हणून. वी नीड टू पार्टिसिपेट टुगेदर एज अ फॅमिली. प्रितीच्यानो, जोरी तोर आमचे मोदें इतली फूट पडलेली आसा फामिलीन, जाल्यार कोण भाशेन आमच्यांनी कुटुंबीक जिवीत फुडें व्हरों येता काय? आयज इल्लोसो नियाळ आमी करुया. फामिलीचें जिवीत फुडें वेतेलें जाल्यार 3 मुखेल वस्तू तुमचे मुखार हांव दवरतां. पयलो म्हणटा तो एकामेकाचो हुस्को. कन्सर्न फॉर वन अनदर. सुरवातेक म्हणला ते भाशेन आयज एकामेकाचो हुस्को भोव थोडो. देर इज व्हेरी लेस कन्सर्न. दुसऱ्यांचें म्हाका पडलोलें ना. आवय बापूय जोडटात, भुरगीं हान सुशेगाद, तांकां पडलोलें ना आवय बापायचें. तुमचो सॅक्रिफीस तुमकोडे दवरा, आमकां पडलेलें ना, असलो एटिट्यूड आयलोलो आसा. तेच भाशेन जाणट्यांचें घरान जाणटीं हान तेंचें पडलेलें ना. जायते फावटी जाणट्यांक दुसऱ्यांचें पडलेलें ना, अशेंय घडटा. दॅट कन्सर्न इज नॉट देर इन फॅमिली लायफ.
प्रितीच्यानो पयली वस्त म्हणटा ती एकामेकाचो हुस्को आसूंक जाय. आनी जेन्ना एकामेकाच्या हुस्क्यान आमी जियेता तेन्ना हें आपस्वार्थी मन जें आमचें मदें आसा तें आपस्वार्थी मन पयस जाता. कन्सर्न फॉर वन अनदर वील रूट आउट ऑल सेल्फिशनेस इन द फॅमिली. आयच्या शुभ वर्तमानान कोणाची खबर आयकली आमी? तो शोधपोती न्हू, सेंच्युरियन जेजू लागीं वेता उपकार मागूंक. कसलो उपकार? आपलो चाकूर बरो ना, सायबा आपलो चाकूर बरो ना, तेका मातसो बरो कर. तो अशी कोण न्हू तेजो चेडो न्हू तो, तेजो बाचोय न्हू तो, तेजो चाकूर. पूण इतलो हुस्को आपल्या चाकरा सवें. प्रितीच्यानो आमच्या फॅमिलीन हे भाशेन हुस्को आहा काय आमकां? आर वी कन्सर्न अबाउट ईच अदर इन द फॅमिली? आयज आपलेपण आयलेलें आसा जाल्यार पयली वस्त म्हणटा ती एकामेका सवें हुस्को दाखोवप गरजेचें जावन आसा. दुसरी वस्त म्हणटा ती खालतीकाय, ह्युमिलिटी. प्रितीच्यानो गोर्व मिजास आयज चड जालोलो आसा. इगो प्रॉब्लेम म्हणटा तें चड जालेलें आसा. तेकाच लागून आयज फॅमिलीन खालतीकाय म्हणलेली ना. एकामेका लागीं उलयनात भुरगीं, आवय बापाय लागीं उलयनात. हांव इस्कॉलान आहा मोंतेगिरी आनी थंयसर एक पावट भुरगीं कोणा भुरग्यांक आमी कितें सांगत जाल्यार भुरगीं आमकां येवन सांगता, फादर तूं डॅडी मामी लागीं उलय. हांव डॅडी मामी लागीं उलयना. आय एम नॉट स्पिकींग टू माय पेरंट्स. तुका जाय तें तूं सांग फादर, हांव उलयना म्हज्या डॅडी मामी कडेन. अशें जायतें घडटा आयज काल. प्रितीच्यानो खालतीकाय म्हणलेली ना. एकामेकाक आमी रावतात. गो बायले मोदें पासून अशेंच जाता. देर इज नो ह्युमिलिटी. चल जालें तें जालें, करया जाता ते भाशेन सॉर्ट आवट करया, फुडें वचुया, तसलें मन ना. म्हजो गोर्व घेवन हांव रावतां, म्हजें मिजास घेवन हांव रावतां. खालतीकायेची गरज. वी नीड ह्युमिलिटी. पयले सुवातेर हुस्को एकामेकाचो, दुसरे सुवातेर खालतीकायेची गरज. प्रितीच्या बाबडीनो हो गोर्व मिजास जो आमचे मदें आसा तो आमी पयस करूंक जाय. तो गोर्व मिजास आसोसर फॅमिलीन केन्नाच बरेंपण येवचें ना. आनी तिसरे सुवातेर मोवाळाय, दोयाळाय आसूंक गरज आसा. दॅट लव फॉर वन अनदर शूड बी देर इन आवर हार्ट्स. लविंग हार्ट्स. प्रितीच्यानो आयज काळी मोवाळाय, दोयाळाय जायती उणी, जायती निबोर आमी जाल्याव. कोणें एकल्यान म्हणलेलें आसा आयज जायत्या जाणांक हार्ट प्रॉब्लेम आहा न्हू. हार्ट प्रॉब्लेम कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंटान वचत जाल्यार कितलोच लोक आसता हार्ट प्रॉब्लेम. पयलें म्हणटा ते होल इन द हार्ट म्हणटा तें बो करून भुरग्यान मेवता, जायत्या भुरग्यांनी न्हू. होल इन द हार्ट, काळजान बुराक. जाल्यार विच इज द वर्स्ट हार्ट प्रॉब्लेम? काळजान बुराक आसप म्हटल्यार वर्स्ट प्रॉब्लेम हार्ट प्रॉब्लेम? वो हार्ट ब्लॉक्स, थोड्यांक 3 ब्लॉक मेवता, थोड्यांक 8 ब्लॉक मेवता. इज दॅट वर्स्ट हार्ट प्रॉब्लेम? ना. वर्स्ट हार्ट प्रॉब्लेम काळजान बुराक आसप न्हू, आनी तेच भाशेन काळजान ब्लॉक आसल्यारूय न्हू. पूण द वर्स्ट हार्ट प्रॉब्लेम म्हणटा ती काळजाची दारुणाय, हार्ड हार्टेडनेस, निबोर काळजाची निश्ठुराय जेन्ना आसता, दॅट इज द बिगस्ट हार्ट प्रॉब्लेम. आनी प्रितीच्यानो आयज काल घोराब्यान सगळीं दारूण कशी रावता, मोवाळ जायनात आनी दारुणाय घेवन ब्रुटॅलिटी इज सीन इन द फॅमिली. प्रितीच्यानो दुसरो कोश्टोता, दुसरो वळवळटा फॅमिलीन, म्हज्यान ताचे पासत कितें करूंक जाता पूण हांव करिना. हांव आत बोट घालिना त्या मनशाची सेवा करूंक, त्या मनशाक हांव सोडटा. असलें आयज घडटा प्रितीच्यानो. जाल्यार ही मोवाळाय, दोयाळाय आसूंक गरज दर एका घोराब्यान. प्रितीच्यानो ह्यो 3 वस्तू सांगल्यात तुमकां. पयले सुवातेर हुस्को, दुसरे सुवातेर खालतीकाय आनी तिसरे सुवातेर मोवाळाय, दोयाळाय आसूंक गरज. आनी जेन्ना सान फ्रांसीस शावेराची नोयना आमी कोत्ता ह्या दिसांनी, ताचें मन कितें आसलें, ताची वागणूक कसली आसली, आमी वाचता ते भाशेन. जेन्ना तो हे भाशेन जायत्या देसांनी भोंवलो, ताचो हुस्को आहलो फामिली सवें. आनी फामिली सवें म्हणल्यार तो येतालो घोरांनी भेट दितालो आनी जाय तो हुस्को दाखयतालो दुयेंती सवें, पिडेंत आसलोल्या सवें. ही यूज टू रीच आवट टू द सीक. आनी दुसरें म्हणटा तें भुरग्यां सवें, भुरगीं लायक जातालीं ताका. तो जाय तो तांकां शिकयतालो, जाय तो तांकां सांगतालो, जाणट्यांशीनूय वेळ सारतालो. काय बरी ताची वागणूक, काय बरी ताची देख. आमची फिरगोज ताका भेटयलेली आसा, ताचें कितें तरी आमी आपणावया. आनी प्रितीच्यानो
आयज आमच्या जोण एकल्याच्या फामिलीचेर आमी नदर मारुया. फामिलीन जें कितें सारकें चलना तें आमी थाऱ्यार घालुया. आमच्या भुरग्यांक आमी बरी देख दिवया. आनी जेन्ना आमचें कुटुंबीय जिवीत बरे भाशेन चलता तेन्ना फाल्यां तांचेंय कुटुंब बरें जातलें. जें कितें आयज तीं शिकतात फाल्यां तेंच तीं जिवंक पावतलीं. हेंच मनान दवरून खिरीत देवाचो आशिर्वाद, देवाचो आदार आमी सांतल्यान मागुया. आमचें कुटुंब मजबूत हुस्क्यान भरलोलें कोर म्हणून खिरीत देवाची कृपा आमी ह्या मिसांतल्यान मागुया.